पारंपरीक शिगमो आणि गोंयभरांत सगळे कडेन आज शिगम्याचो एक वारो चालू आसा। गांवांनी सुरू जाल्लो हो शिगमो आज शहरांनी पाविल्लो आसा आणि आज सरकार पसून ताका मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करता। आज म्हाका दिसता आतां रोखडोच चित्ररथ आनी आमचो रोमटामेळ पारंपारीक आमचे नाच हे सगळे आमकां पळोवपाक मेळटा आणि खऱ्या अर्थान आमची संस्कृताय कितें, आमचें दायज कितें आनी आमी कितें राखून दवरपा जाय ह्या शिगम्यांसून आमी सगळ्या लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न करता। आज चित्ररथ जेन्ना जाता, आज आमी सदांच म्हणटा की गोंय ही कलाकारांची खाण आणि कलाकारांच्या खाणी भितर आज इतले सुंदर आज आमकां चित्ररथ पळोवपाक मेळटले। तातूंत भितर आमची हिंदू मायथॉलॉजी आज आमकां पळोवपाक मेळटा। आमच्या युवा पिढीक नाल्यार आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर हें पळोवप आनी आमचें मायथॉलॉजी कितें आशिल्ली, आमचे संस्कृती कितें आशिल्ली ही सगळें हाजे वयल्यान आमकां कळून येता। आतां आमी मेळ पळयतले, रोमटामेळ पळयतले। रोमटामेळा भितर इतले सुंदर प्रमाणे नाच, आमचे पारंपारीक वाद्यां, आमचे पारंपारीक ढोल हे सगळे जेन्ना बडया पडटा ढोल ताशांची, म्हाका दिसता एक वारें म्हणजे इतलें सुंदर जाता की खंय तरी आमकांय बरें दिसता की आमचो पारंपारीक शिगमो हो मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट जाता। आज युवकां मदीं युवती मदीं हो शिगमो हें जाला आनी आमची युवा पिढी हो शिगमो फुडें व्हरपा खातीर सज्ज आसा अशें ह्या सगळ्या हातूंतसून दिसून येता। हांव सरकाराचें तर अभिनंदन करतात की मोठ्या प्रमाणात पयलीं 4च हातून स्टार्ट करताले, पूण आतां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आज पर्वरी आसा, कुट्टाळे आमी केलो, म्हणजे बारीक बारीक गांवांनी पसून आज हो सरकारान स्पॉन्सर केल्लो शिगमो आज आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी हें एकूच दाखोवन दिता की हो आज आमचो जो सरकार आसा हो आमचे कल्चर टिकोवपा खातीर, आमची संस्कृताय टिकोवपा खातीर खूब आमच्या फाटीं रावता। आनी म्हाका दिसता युवा पिढीक फुडें पळोवन म्हणजे युवा पिढीक ह्या शिगम्या भितर इनवॉल्व जातात म्हणून आतां तुमी रोमटामेळ पळयतले, तातूंत एका रोमटान म्हणजे 300-400 भुरगे आसता, यूथ आसता आनी यूथ आमचो इतलो बरो वाद्य वाजयता, बरी पदां म्हणटा, संस्कृती आमची टिकोवपाक राखल्या हें पळोवन खूब आनंद जाता। आनी तीच तर खरी शिगम्याची मजा आसा हे सगळ्या खातीर। आनी गांवांनी शिगमो जाता तो पसून सगळ्यांक आमकां पळोवपाक मेळटा। आज वास्को भितर आज ताची सांगता आसा। गेले 5 दीस आमी फुडल्या हांगा स्टेजीर कार्यक्रम केले, ऑर्केस्ट्रा केलो, लावणी हाडिल्ली, नाटक, कॉमेडी नाटक हाडिल्लें, काल भजन क्लबींग आशिल्लें। असो विविध कार्यक्रम आमच्या मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समितीन घडोवन हाडला। हांव म्हज्या सगळ्या वांगड्यांचें अभिनंदन करता आनी हाज्याकून मोठ्या प्रमाणात फुडल्याय वर्सा आमी सेलिब्रेट करचो आनी करतले अशें हांव सांगूंक उत्सव म्हटल्यार शिगमोत्सव म्हटल्यार आमची संस्कृती, आमची परंपरा आनी हो आमचो एकतेचो उत्सव। तो उत्सव आमी सगळे वास्कोकार, मुरगांव तालुक्याचे लोक कित्येक वर्सां जालीं मोठ्या दबाज्यान करता। ह्या वर्सा आमचो लोकप्रिय आमदार जो दाजी साळकर जावन आसा, जो 4थ्यांदा शिगमो उत्सवाचो अध्यक्ष जाल्लो आहा, जाल्यार आयज तुमी पयले फावट आमकां सरकारान डायरेक्शन दिला की बेगीन करपाचें म्हणून, जाल्यार आमी पयल्या वर्सा बेगीन इनॉग्रेशन केलें। रोमटामेळ बीन सुरवात जाल्लेली आहा, चित्ररथ ऑलरेडी 40 चित्ररथ येयल्लेले आहा आनी जाता तितके बेगीन गेल्या वर्सा सहज जाली। आमी प्रयत्न करतले 12 ते 1 पर्यंत हो शिगमो उत्सव समाप्त जावपाक। जाल्यार आमचो शिगमो उत्सव सुरवात जाता तो की आमी दामबाबाक आमच्या एक गुलाल लावन आमी पयलो आमचो देवाक कलर लायता दामबाबाक आनी तेंचे कृपेन आतां कितकी वर्सां जालीं कसलेच विघ्न येवंक ना, बऱ्यापैकी शिगमो उत्सव जाल्लो आहा। जाल्यार आमी गुलाल लायल्या उपरांत आमी हांगासर म्युन्सिपालिटी समोर विविध कार्यक्रम करता। जाल्यार कार्यक्रमाची सुरवात जाता, नाटक जालें, मागीर काल आमचो भजन क्लबींग म्हणून जालो, एक ऑर्केस्ट्रा जालो, बोरवणकर येयल्लो, जाल्यार सगळ्यान एक आमची फॅमिलीक एक कॉमेडी नाटक हाडलेले, बरें कॉमेडी नाटक एकदम सुरवात जाला पळय सोंपा पर्यंत लोकांनी इतकी उमेदीन हांवें म्हाका दिसना इतकें नाटक ह्यान पयलीं ह्या स्टेजीर केन्ना केल्लें। जाल्यार आमचो प्रयत्न आसता आमच्या अध्यक्षाच्या खाली बऱ्यान बरे कार्यक्रम करपाचे। आयज हांगा रोमटामेळ आनी चित्ररथ जाताले। चित्ररथ ही आमची सांगला तशें संस्कृती आनी परंपरा, जशें की साक्षात दिश्टी पडटा की मारुती बीन पळयलो आगवाळ्यांसून आकाशांसून देवूच देंवले कशें दिसता। ह्या तरेची ही आमची संस्कृती परंपरा जी आमची पुर्वजांनी टिकोवन दवरला। तशेंच हांगासर पयलींचे आमचे संजय सातर्डेचे वडील वसंत सातर्डेकर हे पदींच सदांच शिगम्याक भाग घेताले, जाल्यार तेंचे जो पुत्र संजय सातर्डेकर तेणें आमकां बऱ्यापैकी ह्या वर्सा डोनेशन दिल्लेले आहा। 1-2-3 प्रोग्राम स्पॉन्सर केले, आमची पार्टी स्पॉन्सर केली, म्हणजे देव बरें करूं म्हणटा। नागरीक शिगमोत्सव हो वर्ष पद्धती प्रमाणे वास्कोन घडटा आणि गेली 4 वर्सां दाजीच्या नेतृत्वा सकल घडटा। ह्याय वर्सा दाजीच्या नेतृत्वा सकल घडला। बऱ्यापैकी कार्यक्रम दाजी प्रस्तुत करपाचे प्रयत्न केला
आमचे गोंयचे जे आर्टिस्ट आहा सगळे आपले चित्ररथ आणि रूपकामेळ प्रस्तुत करतात आणि आज हांगासर तेजें सादरीकरण जातलें लोकांनी मुरगांवकारांनी वास्कोकारांनी तेजो आस्वाद घेवचो आणि ही जी कला आसा पळय ही अशीच जोपासपाचो प्रयत्न करचो नव्या जनरेशनान तेतून भाग घेवपाचे आणि ह्यान फुडें ही संस्कृती फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करपाचो इतल्याच गोंयकारा कडेन विनंती. तालुक्यात शिगमो उत्सवाची वास्को शहरान चालू आसा ते लोक आपुरतेन रावलेले आसा आमचे ढोल तालच्याचे गजर आणि आमच्या चित्ररथा खातीर लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दाखयलेले आसा आणि गेल्या वर्सा हो कार्यक्रम सण सुरू काबार जालो सकाळचे म्हणून हांव मागता ह्या वर्सा कमिटीन मातसो बेगीन सुरू करचो बेगीन काबार करचो.